नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची काणये नाव सनपणे मित्र म्हणून. भोजरायो आनी काळिदासाली मस्ती काणी आसाची. काळिदास म्हळ्यार एक कवी आनी बुद्धवंत मंत्री जावन आशिल्लो भोजराया लागीं. तांगेली एक काणी आज सांगता हांव. एक पंता भोजरायाक एक संशय येता. तो काळिदासाला निमगीता, सनपणेरी आमकां मस्त मित्र आसताची ती प्रिती होडचे तरी तशी आसता की म्हूण निमगीता. तेन्ना काळिदास सांगता, खंडीत राया, तूं कृष्णाली आनी कुचेलाल काणी आयक न्ही. कुचेलो मस्त काळान कृष्णा मेळो येता तेन्ना कृष्ण ताका फुडें मणकेची प्रितीन तागेले दुर्बळपण तांय पळयना अशी मोगान पटोवन धरता आनी कुचेलान कांय निमगिनाशी तोच जावन ताका अष्टैश्वर्य दिसता म्हूण ही काणी तो गोतना हांवें म्हूण सांगता. तेन्ना भोजराय सांगता, थोडे म्हाका एक परिक्षा कोरका. हांवें गुरुकुला आसतना म्हाका मस्त मित्र आशिल्लींची, तांकां पळोवका म्हूण दिसता म्हाका म्हूण सांगता. काळिदास जायत म्हूण सांगता. तेन्ना भोजरायो 3 जन मित्रांक वेंचिता. एकलो विंध्य राज्याचो रायो कार्तिकेय म्हणून, दोनीचो कोसल देशाचो रायो धर्मशील म्हणून, तिन्नीचो काळिंग राज्याचो रायो शांतिरूप म्हणून. तेन्ना काळिदास सांगता, आमी सीदा वच्ची समने तूं तांकां तिडसू का तूं येता म्हणून त्या एक जनाकय रायस बरोवन पेटयताची. तेन्ना विंध्य देशाचो रायो कार्तिकेयो चुकोवन घेता. तो सांगता, हांव आतां तीर्थयात्रे भायर सरला देखून तूं आत्ता येवची नाका, आनेक पंत यो म्हूण सांगता. वरलेले दोगय जन यो तूं म्हणून रायाक आमंत्रण पेटयताची. रायो आनी काळिदास दोग जन भायर सरताची. सुरवेक तांणी कोसल देशा वताची. थंय धर्मशील रायो भोजराया पळयले कुडले फुडें मणके प्रितीन येवन ताका पटोवन धरता आनी फाटी मारता आनी इत्रे भोजा, इतले काळान तुका मेगेले उडगास आयलवे, हाजी फुडें येवनक आशिल्वे तुवें, तत्तावळ येवनक आशिल्वे म्हाका मेळूक म्हूण म्हणटा. आनी तांणी फुडें मणकेची फुडें पुरा उडगास करून घेताची, ओटो जेवताची. एक दीस थंय राबता रायो आनी हेर दिवस काळिंग देशा कडेन वता. थंय वतना शांतिरूप रायान भोजरायाल स्वागता खातीर भारी तयार केला. कसं गर्द केला म्हळ्यार सगळे गांवांत तोरण, फूल, थंतय नृत्य, गायन अशी भारी एक गम्मत तयार केला. भयंकर विजृंभणा. तशी ताका आपोवन तो घरा व्हरता आनी भोजरायाला उलयतना तो एक खंयची चक्रवर्तीला उलयला मणकेची माती बागसून नमस्कार कोरून दूर दुखून उरलोन सन्मान करून पेटयता. काळिदास आनी भोजरायो मागशी तांगेले गांवां येताची. भोजराय काळिदासाला निमगीता, कशें दिसलें तुका मेगेले मित्र पुरा म्हूण निमगीता. लायक आसा मुराया म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता, इत्या तशें म्हणटा तूं म्हूण म्हणटना तो सांगता, म्हाका तुगेल तो दोनी दोस्त कोसला राय मात्र तुगेल बद दोस्त सो दिसलो, बद मित्र सो दिसलो. सुरवेचो कार्तिकेय रायान चुकोवन घेतले. तिन्नी रायो शांतिरूपान तुगेल्या उलयतना म्हाका मित्राला उलयतशी दिसनी. मित्रा लागीं कसं नमुन्या नाटक, तो फुडें म्हणके प्रितीन उरलो का, तो कसं की माती बागसून कसं की तुगेल्या दुखून दूर आसा सो म्हूण म्हाका दिसलें मनान तूं म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता, भोजरायो तशें दिसलें तुका, त्यामुळे हें साबीत कर पळया म्हाका म्हूण सांगता. काळिदास ओपून घेता आनी तो उपास एक रायस बरयता. कसं म्हळ्यार भोजराजा नांवार मेगेले देशा वयरी शत्रुजन युद्ध करूं आयल्यांची म्हाका तुमगेले साय जावका म्हणून एक रायस पेटयता. आतां विंध्य राज्याचे राय लेखता, ओ तुगेले वयरी शत्रू आयल्यांचे युद्धाक हांवें तुगेलें युद्ध करूंक येता, तूं सोलवल म्हूण जाल्यार तुगेलें राज्य म्हाका मेळ्ळ्यार मेळ्ळी नवें म्हूण लेखून तो युद्धा तयार करता. तिन्नीचो काळिंग देशाचो रायो शांतिरूप लेखता, हागेल खातीर वचून हांव मेगेल सैन्य कसल्या नश्ट करून घेवचें, मागीर म्हाका सैन्य उणी जाता नवें
म्हूण तो ना म्हगेल्या सैन्य उणेस म्हाका येवच्या जायना म्हणून वपासेक जवाब पेटयता. मध्येच्या कोसल देशा राय मात्र धर्मशील म्हणल मनीस मात्र ಕೂಡ್ಲೆ तोच तयार जाता. तागेले आंगाल्यांनी घालून घेवन खड्ग गुराणी शस्त्रांनी घालून घेवन घोड्यार बैसून तागेले आशिल्ले सैन्य घेवन भोजरायाले साया म्हूण येता. तेन्ना आतां काळिदास राया सांगता, पळयलें न्हू तुवें कोण तुगेले बद दोस्त म्हणू, बद मित्र म्हणारी कष्टाकय सुखाकय पावतल मात्र बद मित्र. खाली एक गम्मते वेळेरी एके तुगेले कष्टा वेळेर चुकोवन घेतले तुगेले मित्र न्हय म्हूण सांगता. काणी हांगा जाता चिरडोवानो मित्र कोण घेतना आमी कितली जागृत करता म्हणून आमी शिकूं येता. वैनव नमस्कार.